जे एक आमचे इंडियन एअरफोर्सान व सगळ्या मिलिटरीन एक बरें काम केल्लें, पूण तरी आसतना हे पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक कोणाक आपणा 23 सिटां येतलीं 25 सिटां. सो आमी निशेध करतात की तुमी मिलिटरीचो जे आमचे बरें काम करतात ते पॉलिटिकल हाडून नांव जावपाक. For an agitation to protest against the ex-CM of BJP, Mr. Yedurappa, who has shamelessly given statements stating that the attacks which has happened will help BJP to get more than 22 seats. It's a shame that he is thinking of these entire incidents, thinking about his politics for this entire incidents. It is shameful that we have such a BJP leader in the state, and this has not only put the BJP to shame, but it has put the country to shame, and it has indeed helped Pakistan to give statements against our country. So it is a shame to have such a BJP leader, and we condemn this statement by Mr. Yedurappa, and we ask him to give an apology to the country. कमिटीचे आम्ही सगळे कार्यकर्ता हांगासा काँग्रेस हाऊसा कडल्यान आझाद मैदाना कडेन आयले. हो जो एक्स CM BJPचो आसा कर्नाटकाचो येडियुरप्पा रेड्डी, हाजे आमी एफिजी घेवन आयल्या. आमी हेजी एफिजी हांगा लासतली कित्याक आमी निशेध करतात ताजे स्टेटमेंट ताणें दिला तो. इट इज अ व्हेरी शेमफूल स्टेटमेंट वॉट ही हॅज गिवन. ही सेड समथींग लायक ही इज मेकिंग अ मॉकरी. अरे इंडियन आर्मी जे आमचे भाव आयज आपलो जीव रिस्क घेवन आपल्या जिवाची काळजी करनासतना वचून ते अटॅक केलो आनी आमकां एक सुसेग दिलो की येस इंडियन आर्मी एक्झिस्ट, वी आर डुईंग इट म्हणून. तांचे आयज तेणी अटॅक केला ताजेर हो श्रेय घेवपाक सोदता, हो पॉलिटिकल करियर दिवपाक सोदता, कलर दिवपाक सोदता. मोदी आणि अमित शाह इज एक्सपोज टुडे. नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर and Amit Shah's agenda is exposed today. He is saying that this will help to get him 22 seats in Karnataka. It is the Indian Army brothers who sacrifice, who take risk, and they are the ones, and the credit goes to them. But these people are giving a political mileage and taking political mileage and trying to play dirty politics at the cost of Indian Army. Hats off to Indian Army. आम्ही आमच्या जवानांनी खरेंच मान बागून आमी तांकां रिस्पेक्ट करता. तांकां लागून आयज ते अटॅक जाल्ले आसा, आमकां खंय तरी सुसेग मेळिल्लो आसा. पूण हे आमचे इंडियन एअरफोर्स जे आसा तांकां लागून, पूण हे आपूण हेंचे आयज एक्सपोज जाल्ले आसा हे आपले खंय तरी फायदो करपाक सोदता आनी पॉलिटिकल कलर दिवपाक सोदता. शहीद जाल्या आनी जो लोकांन पाठिंबो दिला तांकां आमी सॅल्यूट करता. इंडियन आर्मीक आनी एअरफोर्साक सॅल्यूट करता. आता हो जो अटॅक केला आमच्या इंडियन आर्मीन आनी एअरफोर्सान, तो सगळो क्रेडीट आमच्या देशवासियांक वयता, लोकांक वयता. कारण हो सरकार जेन्ना लोक उठतात तेन्ना असले स्टेप घेवचे पडटा. आनी ह्या खातीर ह्या सरकारान हो आर्मीन जो काँग्रेस आसूं नाल्यार BJP आसूं, हो श्रेय खंयच्याच पार्टीक वचना, हो श्रेय वयता आमच्या इंडियन आर्मी खातीर. आनी तेन्ना असले लिडर जे मुख्यमंत्री जावन गेले, ते व्हडल्या कर्नाटकाक सांबाळले, तेंचे फक्त श्रेय खंयसरूय कितें जालें देशाचे जावं मिलिटरीचे बरें वायट जालें जाल्यार तेचे फक्त ते कशें सीट घेवपाचें आनी कसो फायदो घेवपाचो हे दिसून येता. त्याचे आमी तांचो निशेध करता आनी हांगा आमी एफिजीचे तेंचे बर्निंग करतले.